आदलो मंत्री विनोद पालेकार ह्यान आदींच जायत्या प्रकरणांनी चर्चेत आयिल्लो. आता ताचेर एके चलयेन लैंगीक शोशणाचो गंभीर आरोप केला. करियर घडयता म्हणून सांगून विनोद पालेकारान आपले लैंगीक शोशण केल्ल्याची कागाळ एके चलयेन म्हापशें पुलिशेंत केल्या. हो लैंगीक शोशणाचो प्रकार ऑगस्ट 2019 ते जानेवारी 2026 ह्या काळात घडला. बार्देस तालुक्यांत रावपी हे चलयेची ऑगस्ट 2019 आदल्या मंत्र्या कडेन वळख जाली. त्या वेळार दुबावितान तिका नोकरी दिवपाचें हायस दाखयिल्लें खंय. उपरांत दुबाविता वांगडा रावतना ताणें करियर घडोवपाचें हायस दाखोवन आपल्याचें लैंगीक शोशण केल्ल्याचो चलयेचो आरोप. दुबावितान दिल्लें उतर पाळूंक ना, आपल्याक फटयलें म्हूण कागाळींत उल्लेख. इतलेंच न्हय तर ताणें आपल्याक मानसीक आनी भावनीक त्रास दिल्ल्याचो आरोप चलयेन कागाळींत केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.